पळयत आमकां कळ्ळा की कालूच जी इलेक्शन जाली मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणाय जाली आणि आमच्या राजस्थानानूय जाले आणि तीन कडेन भारतीय जनता पार्टीन एक मेजॉरिटी म्हणजे मेजर लीप घेवन एक बरी सरकार आमी स्थापन करपाक वता आणि प्रत्येक जनता गोंयच्या भारतांतल्या प्रत्येक जनतेचो आवाज जो आसा म्हणजे मोदीजी हे तो मुमकीन आहे आणि मोदीजींचे विजन, मोदीजींचे काम करपाची स्टायल, मोदीजींचे देशा प्रती प्रेम आणि मोदीजीचे स्कॅम नाशिल्ले ट्रान्सपरंट सरकार हे लोकांनी दोळ्यांनी पळयलें। ऑपोजिशनान तांचेर कितलेशेच आळ घाले, गाळयो मारल्यो, कितें केलें, पूण आपलें काम करत वचत प्रत्येक स्टेटान आज आमकां हे बहुमत दिल्लें आसा आणि ह्या तिनूय स्टेटान म्हाका दिसता आज दाखोवन दिल्लें आसा की आज कितलेंय जालें। आज आमी सेमीफायनल म्हणटाली लोकांक दाखोवन दिला की फुडले जे इलेक्शन्स येवपा आसा लोकसभेचे तातूंत कितें जावपा आसा हे लोकांक हो आज एक ट्रेलर दाखोवन दिला आणि हांव सगळ्या ह्या जनतेक म्हणजे छत्तीसगडचे आसूं नाल्यार तेलंगणाचे आसूं, मध्य प्रदेश आसूं नाल्यार राजस्थानाच्या जनतेक आसूं तांणी दाखोवन दिला की बीजेपी जंय जंय सरकार चलयता आणि जे जे आज सेंट्रलाक मोदीजीचे सरकार आज कामां करता ताजेर आमी सगळे लोक खुश आसा की महिला आसूं, युवा आसूं, किसान आसूं, सगळे आसूं म्हणजे सगळ्यांनी एक हातून म्हणजे इतलो व्हडलो म्हणजे 115 165 सीटी म्हणजे एक स्वीप कशी आज बीजेपीन केल्ली आसा आणि म्हाका दिसता हाचे पुरा श्रेय म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक वता, आमचे ऑनरेबल नड्डाजी जे आमचे भारतीय पार्टीचे अध्यक्ष आसा तशेंच आमचे मास्टर स्ट्रॅटेजीस्ट जशें म्हणटा अमित भाई शाह हांचे सगळ्यांचे एक जोड पावलांनी आणि कार्यकर्त्याचे अतीक परिश्रम आणि अथक मेहनतीन म्हाका दिसता हे तिनूय स्टेटीन आमी आज जिखल्या। म्हाका खूब उमेद दिसता आज तुमी हांगा पळयत जाल्यार 500हून अधिक आमी वास्कोचे संख्येन आज आमी हांगा जमल्या आणि एक बायक रॅली काडल्या। ही बायक रॅली इतल्याच खातीर एक आनंदोत्सव आमकां खूब बरें दिसलें की आज आमचो सरकार परत एकदा त्या स्टेटीनी स्थापन जालो आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा फुडल्या इलेक्शनचा भारतीय जनता पार्टी 400 बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना आणि हांव सगळ्यांक अपील करता की आज मोदीजी जे काम करता हाचे खरेंच आमी सगळ्यांनी तोखणाय घेवपाक जाय, ताजे खरीच ताची तोखणाय करपाक जाय आणि आज जे देशान उदरगत जाल्या जाल्यार प्रत्येक क्षेत्रांत जे आज आमी फुडें पावल्या हे सगळ्यांचे हे घेवन आता 400 पार जावकूच जाय। राजस्थान येयले, छत्तीसगड येयले आणि MP येयलेले आणि आता तेलंगणा आमचो स्वतः आमदार थंय कॅनवसिंगान गेल्लो तेलंगणा जेन्ना ताचे 2 सिटां आसलेली आयज थंय आमी 8 सिटां हाडपाक पावले। आमचे सगळ्या कडेन जीत केलेली आसा। हांव सगळ्यां कडेन मागता परती विनंती करता आनी सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा भारतीय जनता पार्टी म्हटल्यार अशेंच रावत आनी असोच